धारबांदोड्या धांवकणा भर दिसा उजवाडे बिबट्यान एकल्याचेर हल्लो केलो। 50 वर्साच्या जयराम गांवकाराक बरोच मार लागला। तरी ताच्या कुत्र्याच्या पेट्यांनी ताका भोगून सालवार केलो म्हणून थंयचे कांय लोक सांगतात। ताका ताकतिकेन धारबांदोड्या पीएचसीन घालो। थंयच्यान ताका जीएमसीन शिफ्ट केला। फॉरेस्टान सांजे त्या वाठारान ट्रॅप लायला। तो एकटोच आशिल्लो म्हणजे ते कुत्री 5 जाणांक भोगता म्हणून तो गेलो इतले आनी मागीर तो हे करता कुत्र्या खाव आशिल्लें तूं कित्याक हें केलें ते घर फाटल्यान कुत्रे फाटल्यान म्हणून गेलो तो गेलो ते एक आमगेले घरा एक पाटान जमीन आसा त्या पाटान तो खूब थंयच रावता आनी येता रातचो आनी अशें तो आतां ताका आमी जेवण घेवन व्हरपा आशिल्लें तो घर फाटल्यान तो काजू विणटालो तो आनी थंय कुत्रे आशिल्ले तेंचे फाटले 5 जाण कुत्रे आसा तेजे डायरेक्ट खंय जिलीन आशिल्लो ताका एटॅक केलो डायरेक्ट कोणी बागान ते एटॅक करून मागीर कुत्र्यांनी तेजेर एटॅक केलो दोगांनी म्हणून तो सुटलो पण म्हणल्यार लागला ताका स्टिचीस खूब हे लागला हातीक पांयाक तोंडाक सगळ्याक लागला। तो आमचो गांवचो तेगेली भितर तेगेली एक जमीन आसा थंय हांगा ते मिल्ल्या म्हणून थंय वागोण ना गांवकोणे थंय तेगेली मिल्ल्या तो आतां काजू न्हू काजूचे दीस न्हू आतां काजू लागपाचे म्हणून तो बेडबाग गेलो थंय बेडबाग थंय वयतरीच कितें जालें तो वाघ बसलेलो आसता दिसता बिबटो म्हणटकीर ते ताका हें करपाक लागलो ते म्हणटा कुत्र्यांनी अटॅक केल्ले काय कुत्र्यांनी अटॅक करता ताका खावपाक गेलो थंय हाडलो न्हू तो गेलो मागीर खालो कोणाक सांगूना तेणी तो डॅरिंगबान मातसो तो पयलीं सावन रानां बी भोंवपी तो येयलो आनी घरा कडेन रावलो म्हणल्यार तेगेलें घर थंय मिल्ल्या म्हणटा थंय घर आसा तेगेलें तर आतां घरच्यांनी ते जेवण घेवपा न्हू कित्याक घेवना म्हणून ती गेली विचारपाक थंय पळय जाल्यार वता ते कापयत घातले आनी थंय कापयत न्हिदलो कितें जालें काय म्हणून तेणी सांगलें तेंच्यांनी सांगलें अशें वागान हे अटॅक केलो म्हणून आतां ताका आतां हे सेंट्रल हॉस्पिटल तिस्कार हाडला तर तेगेले भितर तेगेले तकले मार लागला तेजे हात बी चाबडयला ताका मातशें नाकटा बी पोटाक बी लायला आतां पळय आतां बांबोळे ताका स्कॅनिंग करपाक व्हर म्हणटाले ना आमी आतां फॉरेस्टान एक मातसो फॉरेस्टान हें करपाक ताका वागाक फाल्यां पळय थंय येयलो फाल्यां आमच्या गांवां येतलो ल्हान भुरगीं आसा इस्कॉलाक वयता परत शाळेंत वयता तेंचेर अटॅक करता जाल्यार फाल्यां कितें म्हणटा करतले तो डॅरिंगा बाद म्हणून तेणी मातशें सालवार केलो तर आपल्याक सालवारान कुत्रे आसा म्हणून सालवार जालो फाल्यां गांवां एकटी भुरगीं भोंवता थंय धरून देता ते फॉरेस्टान आतां मातसो ताका कितें तरी उपाय करचो ताका एक वाठार आमची धांवकण म्हणटा पयली खेप सारको कोण म्हणटा वाघ आसा वा बिबटो आसा म्हणटाले पूण एक सारकेंच पळयलें आमी तेणी सांगलें बिबट्यान आपले अटॅक केलो म्हणून सामको आतां परिस्थिती सामकी तेगेली सामकी तकलेक मार लागला हातीक सगळ्या सामकी आतां सूज भरल्या ताका। मडगांव पालिकेचे खासा बसकेन पालिका मंडळान वेगवेगळे निर्णय घेतल्यात। शारांतले कांय प्रॉपर्टीचेर जायरात करूंक ज्यांच्यांनी पालिकेक पयशे फारीक करूंक ना तांचेर एक्शन घेवपाचें थारला। बाकीचे कांय वेगवेगळ्या विशयांचेरूय पालिका मंडळान निर्णय घेतल्यात। इतले मजगतीं पालिकेचो शारांतलो डिमॉलिशन ड्रायव्ह बेरेस्ताराय चालू आशिल्लो। गार्डनाची भोंवतणी जी पळय केज शी केल्ली आसा ज्या कडेन एडवर्टायज करतात त्या मनशान त्या कंपनीन आमकां लास्ट 4 वर्सां कांयच रेवेन्यू दिलो ना तर ताजेर कितें एक्शन घेवपाक जाता आनी जर लिगली जर तें पॉसिबलूय जायना तसल्यार त्या मनशाक आपोवचो आनी एक तरेचें एक नेगोसिएशन तरी त्या मनशा कडेन सुरू जावचें अशें आमी एक चीफ ऑफिसराक सांगलां। आनी कशें आयलें की आमची ज्यो पळय थोडी म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज आसात ताजेर कावन्सिलान आमी चीफ ऑफिसराक हें केलां की ह्यो गोश्टी तुमी सामक्यो लक्षांत घेवपाक जाय आनी ज्यो पळय आमचे कडेन आमच्यो प्रॉपर्टीज आसात आनी जे पळय सबलेटींग जाल्ले आसा स्पेशली कंदिला सारकी आमची हे ते म्युनिसिपालिटीन आपलो कंट्रोल घेवचो आपलो चार्ज घेवचो। हेज बीन ऑन 14 फायनान्स कमिशनाचेर आमकां म्युनिसिपालिटीक एक 2.10 लॅक्साचो ग्रांट आयिल्लो आसा तो कसो वापरचो काय म्हणून तर ते जेन्ना पळय आलें तेन्ना आमी एक कॉम्पॅक्टर 2 ट्रक्स मागीर एक बेलिंग मशीन 3 ग्रास कटींग मशीन्स कित्याक ह्यो ज्यो पळय गोश्टी सामक्यो कावन्सिलांक गरज आसात फ्रॉम द गार्बेज मॅनेजमेंट पॉयंट ऑफ व्यू आनीक थोडो जो पळय उरता तो मागीर दुसरी डेव्हलपमेंट फंडाक वापरचो असो एक हें जालें। इतले मजगती पालिकेचो बेकायदेशीर स्ट्रक्चरार डेमोलिशन ड्रायव्ह चालूच आसा। अतिक्रमण केल्ली आनीक 3 दुकानां ब्रेस्तारा पालिकेन मोडली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
बार्देसान शिरसा एक्सिडेंटान एकलो सोंपलो जाल्यार एकलो बरो जखमी जाला. ओमनी व्हॅन आनी मोटरसायकलीचो एक्सिडेंट. बायक बरीच स्पिडीन आशिल्ली. कंट्रोल गेल्यान गाडयेर समोरासमोर हाडून मोकली म्हूण तेन्ना ते सुवातेर आशिल्ले कांय जाण सांगतात. दोगांनी खंय हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले. सोंपला तो 15 वर्साचो संतोष गोसावी. तो खंय फाटल्यान बशिल्लो. हो पावन येतालो आनी हे ड्यूक येता रे दोग जाण हांवें डायरेक्ट मारलें ड्यूक वाले फास्ट स्पिडी जाल हो स्लो आसलीच फास्ट न्हू आनी ड्यूक स्लो आसना न्हू केन्ना ड्यूक फास्टूच ड्यूक चलयले तूं 100च्या कमी कशी नाशिल्ला आनी तूं 120 पोल्याक नाका हांव तूं वयता आनी तांकां तेंकां एकल्याक फाटल्यान पडलो तेजी तोपली फुटल्या आनी तेजे एक दोळो गेला आनी हांगा नाकाच्या आड फुटलो. घेऊया एक ब्रेक.